दिसाची तेसावां ह्या परी आसात. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन सिल्विया लुवीस सांतेकट्टे, तेरेसा डिसोजा गोरेगांव, रिया सल्डाना बॉम्बे, सियाना डिमेल्लो मिरा रोड, 63 वर्सांचो जल्मा दीस आचारसिता लुसी डेसा ताने. तशेंच देवाक जल्मा दिसा बाबतीन अर्गां दिता अनिवन योरा डिसोजा बचपे, नोलन जेस डिसोजा केमण. ह्या सर्व भावा भयणींक जल्मा दिसाचे उल्हास आमी पाठयता. ताचे बराबर लग्न दिसाचो वार्षिकोत्सव उगडासाक हाडन देवाक अर्गां दितात. जोसेफ आनी मेरी ब्रगांजा, तशेंच विल्फ्रेड आनी एनेट, तांकांय आमी काजराचो वार्षिकोत्सव मागता आनी देव तांच्या जिवितांत सर्व आशिर्वादां वचूं दी म्हूण आशेता. जिवितांत आमच्या सबार रितींनी देव बेसांवां घालता. ती बेसांवां हर एक रितीन आमी अनुभव करतना त्या सोमयाक आमी अर्गां दिता. प्रत्येक रितीन आपल्या जिवितांत जोडलेल्या सर्व बेसांवां खातीर आज आमची भाव भयणी अर्गां दितात. प्रत्येक जावन वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर टावन, रिना कॅरोलाराना किरें टावन, बऱ्या भलायके खातीर देवाक अर्गां दिता. सबिना रॉड्रिगेस आने गुड्डे टावन, अनिल नोरोन्ना आनी कुटुंब कुलशेखर टावन, रोहन नजरेत मुडबिद्री टावन, रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटुंब केम्मण टावन, जूड सांजुदाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. आयरीन कुटिनो किरें टावन, मार्गरेट मेंडोन्सा किनिगोळी टावन, लिना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगळूर टावन, अडोल्फ डिमेल्लो पियूस नगर टावन. जिवितांत जोडलेल्या सर्व बेसांवां खातीर दैवीक आकुलतेच्या मनाक देवाक आनी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक अर्गां दिता. डॉयलीन मिरा रोड मुंबय टावन, रोजलीन मेरी डिसोजा वामंजूर टावन, रॉबर्ट पिंटो शिरवान टावन, फ्रँक आनी लिडिया लोबो पालदाणे टावन, मार्क डिसोजा बेंगळूर टावन, लिना पिंटो अजेकर टावन, प्रिया क्वाड्रस मुंबय टावन, लिप्सन डिसोजा येरमाळ टावन, झीना डिसोजा येरमाळ टावन. ह्या सर्व भावा भयणींनी तांणी जोडलेल्या बेसांवां खातीर ती अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत जोडलेल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सर्व रितींनी जिवितांत सबार गरजो आसात. देवाचो आदार आमकां जाय जय. असल्यो गरजो देवा मुखार दवरन देवाचो आदार मागतात. प्रत्येक रितीन सेरा पिरेराच्या बऱ्या भलायके पासत डेंग्यू, टायफॉयड आनी तिच्या सर्व रितीच्या कश्टांत तावन तिणें बरी भलायकी जोडच्याक मागतात. वसयतावन विशेश इराद्याक पासत जॉयकस डिसोजा मेंगळूर हाच्या इराद्या पासत मागता एमिल्डा साल्डाना. तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागता एमिल्डा साल्डाना मेंगळूर टावन. जिवीत ह्या संवसारांत अनुभव करन देवान जेजू क्रिस्ता मारिफात बसयलेलें सर्गींचें दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय विशेश रितीन आमी मागता. प्रत्येक रितीन फादर मतायस पेरेरा मुल्की, जेकब डिकुन्ना आर्कुळा वासय वलालचिल, दियोग फेर्नांडीस पेर्मोदे म्हयन्यासून तरलेलो उडास काण, लिली मेनेजस बेळमण. देवा फुर्टाडो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावटत्यां पासत मागता. कार्मेन फुर्टाडो मुल्की टावन, देवादीन फ्रेडरिक काश्मीर आनी आडवेल डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. किनिगोळी टावन, देवादीन मेरी आनी अंजू अल्फोन्स हांच्या आत्म्या पासत मागतात. मुल्की टावन, देवादीन ॲलन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. बेळतंगडी टावन, देवादीन पास्कल डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. बेळतंगडी टावन, देवादीन हिलरी मोंतेरोच्या आत्म्या पासत मागतात. बेंगळूर टावन, देवादीन अँटनी डी अल्मेडा आनी सिसिलिया डी अल्मेडाच्या आत्म्या पासत मागतात. बेंगळूर टावन, देवादीन सामुएल आनी निधीमणीच्या आत्म्या पासत मागतात. बेंगळूर टावन, देवादीन रेमेडिया आनी इग्नेशियस सिक्वेराच्या आत्म्या पासत मागतात. किनिगोळी टावन, देवादीन आल्बर्ट आनी तेरेजा पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात. ठाणे टावन, देवादीन रोजी सिक्वेराच्या आत्म्या पासत मागतात. चकाला टावन, देवादीन रिचर्ड मिरांडाच्या आत्म्या पासत मागतात. वामंजूर टावन, सरलेल्या सुमेस्त बावटत्याच्या आत्म्या पासत आनी तावरो कुटुंबांत अंतरलेल्या बावटत्यां पासत मागतात.
Vivina Tauro Puttur Town, Devadin Richard Miranda Chatmia Pasot Maktat Wamanjur Town, Devadin Philip Tauro आणि Alice Tauro Chatmia Pasot Maktat Puttur Town, Devadin Bertie Tauro, Walter Tauro आणि Matilda Tauro Chatmia Pasot Maktat Puttur Town, Devadin Gerald Siquera Chatmia Pasot Maktat Hampankatta Town, Devadin Mary Pinto Chatmia Pasot Maktat Loreto Town, कुटुंबातल्या सर्वंतरलेल्या बावटत्यांपासत मागतात नॅन्सी तावरो कलातूर तावन देवादीन मार्क आणि एलिस डिसोसाच्या आत्म्यापासत मागतात किन्निगोळी तावन सर्व अंतरलेल्या बावटत्यांपासत मागतात सेलिन डिसोस आणि कुटुंब इन द बेटू तावन देवादीन जॉन आणि कार्मेन डिसोसाच्या आत्म्यापासत मागतात ओमझोर तावन देवादीन निखिल सल्डानाच्या आत्म्यापासत मागतात बँगलोर तावन देवादीन अल्फोन्स आणि आयरीन डिकोस्ताच्या आत्म्यापासत मागतात उर्वा तावन देवादीन जुलियन डिसोसाच्या आत्म्यापासत मागतात विजय तावन कुटुंबातल्या सर्वंतरलेल्या बावटत्यांपासत मागता ऑसवर्ड डिसोजा ओमझर तावन कुटुंबातल्या सर्वंतरलेल्या बावटत्यांपासत मागता जिसिंता कार्डोजा बेळमान तावन पुलगत्रींतल्या आत्म्यापासत मागतात इवलिन डिसोजा निर्मार्गा तावन देवादीन जोसेफ डिसोजा आणि कुटुंबातल्या सर्वंतरलेल्या आत्म्यापासत मागतात निर्मार्गा तावन देवादीन संतान मॅगदलेन स्टॅनिस्लावस लोबोच्या आत्म्यापासत मागतात देवादीन रेजिना अँटनी निकोलस आणि फिलोमेना कार्डोजाच्या आत्म्यापासत मागतात मणिपाल तावन ह्या आमच्या भावा भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता आणि देवाची काकुळतीची दिश्ट तांचेर आसूं दी म्हण आशेतां. Kami nawadyami amca somya bendun takat pekin ami orsiyami amca raya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. ख्रिस्त तोय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या वाजता विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देवाची कृपा जोडोवंक आत्मीक कुर्डेपण आमचे पयस करूंक आणि देवात हांव येवच्या उजवाडाच्या परजळान आमची जिणी सोबोवंक जो बावार्थ आमकां देवान पाठयला त्या बावार्थान ती रासून आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा हरी एक अडचण्यो सुमयाच्या पांया तळा दवरन त्या सर्व संगतीने देवाचो आधार म्हज्या जिवितांत सदांच आसा. ते बोळ आनी सकत तो सर्वेस्वर देव म्हाका फावो करता म्हणलें जाणा जावन ते नियाळो कांयची तिणी वाचपा आनी देवस्तुती आमकां पावणी दिता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या वाजता विशेष रितीन देवान आमकां आमच्या जिवितांत वतलेल्या बेसांवाचो उडास काडया. कितले आमचे अस्कत कांयचे उणेपणाचें जिवीत आसल्यार सुमयान म्हाका हाडी तुमकां सांडूंक ना. बगार ताच्या बेसांवांनी आमची जिणी सोबयल्या हर एक रितीन आमचें काम करूंक बोळ आनी सकत दिला कृपा आनी आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर पाठोवन आमचे कश्ट सोसूंक ताणें धैर्य दिला बोळ दिला घटाय दिल्या. तें सर्व उडास हाडून सबार पावटी तें जाणा आसून आमी केल्ल्यो सुखी ह्या वखदा उगडासाक हाडया. हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर तें उणेंपण सुमयाच्या पांया तळा दवरया आनी ताची कृपा आनी आशिर्वादां घेवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासोत भगवंत सदां संवार मरियेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोम्या काकृत शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या भुजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Cristo, eklos tu pavitr, eklos tu ईश्वर, eklos tu परमेश्वर. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवाम स्वभावाट बरवोसो आणि मोग सडय आणि तुवें बासयलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेश्वर असे म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्राच्या पुढाऱ्या पासत थाळे उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेश्वरान आपले परजेशी इस्रायेलच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. पळया, उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडतलो. पृथ्वेच्या पयसल्या सीमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो. थंचे मदें कुर्डी आनी तोंटी, गर्भेस्त तशे प्रसूतपणाक पावलोलो स्त्रियो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. दुकां घडोवन ती भायर सरतली. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडतलो.
ती आदलोन पडनान तसल्या सरळ मार्ग वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायेलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रेम म्हजो मलगडो पूत. देवाचे उतार्ये. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत असलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां ते सोपणसे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटलो हांसो आनी आमच्या ओठांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. आत्मवटी लेगून म्हणूंक लागले, कसली अजपां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जसे नेगेबान उदकाचे तोड नव्यान वाळटा, तसे आमच्या गुलामांक परत्यान फाटी हाड सर्वेस्परा. रडट्या रुदनांनी ओमतात ती, गायन गितांनी करतात लोणी. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेष्ठ याजक मनशा मदलो वेंचून काडतात आनी मनशाचे तरबेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोस अचकत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक आनी तो कळवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतेक लागून जशें पर्जेच्या पातका पसत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटयचें. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतलेली न्ही. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्किजेदेकाचो वर्ग आसो. देवाचें उतार्ये. देवाचे वडोपकार. उद्गार. Hallelujah, hallelujah.
Ani noi ce veți smărte mărifor, usmărat marle. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आणि ताचे शिस येरिकोको येऊन पावले. उपरांत येरिको तावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवां तिमेवाचो पूत बार्तमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नाजरेतसो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी खाकळूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून बेस्तायलें. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकळूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडा ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ. तो ताका आपयता, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सटकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आत्मीक कुर्डेपण सांच्याक आनी देवातांव लाभची बुजवण जिनी हे दिशा परजळायता म्हणल्यार त्या चिनपानी आयसो नियाळ करच्याक सोमी आमकां आपयता. आत्मीक कुर्डेपण सांच्याक आनी देवातांव लाभची बुजवण आमची जिनी हे दिशा परजळायता म्हणल्यार विशयाचेर आमचो नियाळ करूंक सोमी आमकां आपयता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र, अध्याय 1 वाक्य 3 तावन 4. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. सदैव जावन देव, सदैव जावं देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप, तो काकुळतीचो बाप तो काकुळतीचो बाप आनी सोर बुजवणेचो देव, आनी सर्व बुजवणेचो देव, आमच्या कंती दुखीनी आमच्या कंतीदुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेल्या देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात बुजवणे मारिफात सक्कट तराच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक सक्कड तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी सकता. बुजोवंक आमी सकता. कांयपणी समजलें गे त्या उतरांचो अर्थ? वय, सदैव जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप, तो काकुळतेचो बाप आनी बुजवणेचो देव तो. आनी त्या खातीर आमच्या कंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात
सक्कड तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. त्या खातीर सर्व रितींनी देवा बापान जेजू क्रिस्ताक पाठयलेलें तें काकुळतीचें बुजवणेचें जिवीत सांपावलो ताच्या जिवितांत अपोस्तलांच्या जिवितांत ताणें जोडलां. आनी त्या बुजवणेन आमी तुमकां ती बुजवण पाठयता म्हणलें तो उतर सांगता. आनी ताचे उपरांत तो वगच रावना. ताचे उपरांत त्या बुजवणेन सक्कड तरांच्या कश्टांनी कश्टोंच्या भावा भयणींक हांवें बुजवणेची व्यक्ती जावंक जाय म्हणलें तो सांगता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आयच्या वांजेलांत बार्तिमेवाक तीच बुजवण, तेंच बरेपण कोणातावन लाभलें? जेजूतावन लाभलें. आनी तेंच बुजवणेचें जिवीत देव आमच्या जिवितांत जेजू मारिफात पाठयता. देखून आमी तें सर्व रितींनी आपणावंक आमचे प्रयत्न करूंक जाय. त्या खातीर आमचो नियाळ आमी करया. 2019 वर्सा कोरोना म्हणल्या महाकर्गान संवसार भिरांतेच्या पंथाक पावयसो केलो. न्हय गे? 2020 इसवेच्या मार्चांत आमकां ती भिरांत पावल्ली. त्या खातीर एका रितीचो आकांत खंयच्या रितीन ती पिडा म्हाका लागता, म्हजें जिवीत केदाळा नाश जाता वा म्हज्या जिवितांत आनी बचावी आसा गी म्हणलें एक चिंताप आटोवची घडी उदेल्ली. पिडेक बली जावन आस्पत्रेक रिगिल्लो मनीस एकसुरो जालो. कुटुंबाची उलोवंक थंयसर नात, आपले आटे विटे सांगोवंक कोणीय नात, नर्सां जाल्यार लागीं येनात, तांच्या कडेन सांगया म्हळ्यार ती आयकूंक तयार नात, धाकटेरा कडेन कांय सांगचें बरें ना. एकसुरोच कश्टोंक लागलो मनीस. आनी ह्या एकसुऱ्या मदें आपल्या जिवितांत कुटुंबाच्या सद्यांचो सांगातपण कितें म्हणलें तांकां समजूंक लागलें. सबार जण तांतूं बचाव जाले, पूण सबार जाण खंतीन तांतूं मरण पावले. त्या खातीर हर एक रितीन ICU तावन वार्डाक आयिल्लो मनीस सयत म्हजी कुटुंबाची बोवारी नात म्हणल्या त्या खंतीन परत ICU वचून मरण पावल्ली स्थिती आमी पळयल्या. संवसारांत पावट नातल्या मनशाक ब्रेक घालून देवासरशी हाडचें ह्या पिडेन केलें. न्हय गे? बिजी आमी, फावटूच ना, सगळो दीस काम, सगळ्या संगतींनी मेतेर जावन देवा खातीर वेळ नातल्याक वेहिकलाक आसल्या बरी ब्रेक घाली, देवासरशीन ताणें पाटी हाडलें. आनी हर एक रितीन मागणें आराधन चड आनी चड आमकां लागीं जालें. पाटी देवा थंय बाचावी जोडी जाय म्हणली आशा हर एकले आमी उचारूंक लागल्या. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, बुजवण आमच्या सर्वांच्या जिवितांत महत्वाची. बुजवण आमच्या सर्वांच्या जिवितांत महत्वाची. हेरांनी दिल्ली बुजवण आमच्या जिणेंत बदलावण आपणावंक, जिवितांत येवच्यो संगती धैर्यान फुड करूंक लाभलेली म्हूण आमी मानून घेता गे खंडीत जावन. ती ना जाल्यार आमच्या जिवितांत सबार कश्ट येतात म्हणलें आमी जाणा आसा. म्हज्या जिणेच्या कश्टा आकांतांनी फलाणी व्यक्ती म्हाका मस्त बुजवण दिवंक पावली म्हणलें सबार जाणांनी सांगचें आमी आयकल्या. ती व्यक्ती म्हजे कडेन सुमार वेळ म्हाका आयकून म्हजे कश्ट हळू करूंक कारण जाली म्हणलें सबार जाणांनी सांगचें आमी आयकलां. हर एक मनीस ह्या संवसारांत बुजवण आशेता आनी त्या द्वारे लाभचें उत्तेजन त्या मनशाच्या जिणेची दिशा बदलूंक कारण जाता म्हणलें आमी जाणा जाल्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. त्या खातीर देव पयल्या सुवातेर आमकां तसली बुजवण दिता, बरोसो जागोवची बुजवण दिता. देखून आमी आमच्या आत्मीक कुर्डेपणांत तावन, आमच्या अस्कतकायेच्या उणेपणाच्या संगतीन तावन, पातकांच्या मेळेपणांत तावन, देवाच्या योजनाक विरोध जावन जियेल्ल्या त्या जिवितांत तावन ते आटे विटे देवा कडेन सांगून ती बुजवण आपणावन आमच्या जिविताची दिशा परजळावचें कर्तव्य आमचें.
त्या खातीर हर एकल्याक आमकां आयचे वाचपा तें नियाळून बरेंपण जोडूंक उलो दितात. आयचें पयलें वाचप इस्रायल परजेची जिणी हे दिशा उचारता. बाबिलोनाची बंदड कशी तांकां कोडसाणेची जाली आनी खंयच्या रितीन तांच्याच स्वार्था खातीर आपणाच्याच कुशे प्रकार चल्ल्यांत कशें तांणी देवातावन जोडलेली संपत्ती सुशेग संतोष होगडावन घेतलो म्हणलें आमी जाणा जाल्या त्या मारिफात ती कितें चिंतात. ह्या बंदडेंत आपणाक आनी कांय ना. म्हजें सगळें मोग जालें. कोरोना वेळार एक सुऱ्या चल्ल्या मनशांनी चिंतलें कोण नात आनी कशें जियोवचें गी. हांगासर म्हजें आयकूंक की कोणी नात. तसली परिस्थिती इस्रायल परजेच्या जिवितांत तांणी अनुभव केले. पूण देव थंयसर तांची जिणी संपूर्ण रितीने सांडचे स्थितीक पावतना देव बुजवण दिता. हांव तुमचे सांगता आसा तुमची जिणी परत जिवाळ करता, बेसावांनी भरता आनी तुमची जिणी संतोषाची जावन बदलिता म्हणलें उतर तो उसारता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, शारिरीक दिश्ट तांचे थंय बरी आसली. आमच्या दोळ्यांची दिश्ट कशी आसा पळय, तांची दिश्ट बरी आसली. पूण आत्मीक रितीन ते कुर्डे जावंक पावल्ले. कित्याक देवाक विधेय जावन जियोवचें जिवीत तांकां जियोवंक आपयिल्लें, पूण ते कुर्डेपणान जियोवंक शकले नात. आमी कित्याक देवाचें आयका जाय? आमकां कित्याक ती नियमां म्हणलें चिंताप? आमकां आमी चिंतल्या बरी जियोवंक जायना गी. म्हणलें सगळ्यो संगती आपल्या जिवितांत आपणावन जियेता आसतना बंदड तांकां चिंतूंक लायता, जिणी बदलूंक अवकाश करून दिता. पूण धैर्य घेनात. हांगासर आमी नास जाले हांव म्हणलें चिंताप ती आटयता. त्या दाळा देव तांकां थंय सोडून गेलिना. बगार बुजवण दिता आनी म्हणटा हांव तुमचे सांगता आसतलो, तुमकां परत जिवाळ करतलो. ती जिणी तुमी जियेल्ल्यात ती जिणी तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हे इस्रायल परजेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ताका तद्विरुद्ध जावन आयच्या वांजेलांत एका मनशाचें जिवीत आसा. कोणाचें तें? बार्तिमेवाचें जिवीत. शारिरीक दृश्टेन तो कुर्डो. आमी कशें आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयता तशें ताका पळोवंक जायनातलें, सगळ्यो संगती करूंक जायनातल्यो. पूण आत्मीक रितीन तो बळवंत आसलो. कित्याक तो बळवंत आसलो? हर एक रितीन जेजू विशांत तो आयकतालो. लोकांनी सांगिल्लें, लोकांनी उलोवचें खानान स्पश्ट रितीन आयकोन त्या संगतींनी तो हर एक रितीन देवाच्या वाटेन समकल्लो व्यक्ती जावन आसलो. त्या खातीर शारिरीक रितीन तो कुर्डो जाल्यार आत्मीक रितीन भावार्थान तो ग्रेस्त आसलो. त्या खातीर एकच इरादो ताका, जेजू अनुभव करी जाय. जेजूक आपल्या जिवितांत भेटोवन त्या जिविताचो अनुभव हांवें जोडी जाय म्हणलो. ती आशा आनी उर्बा ताच्या जिवितांत कोणायची पर्वा करूंक, कोणाय विशांत चिंतूंक ताका अवकाश करना. बगार जेजू तेणें पाशार जाता म्हण कळटा आसतना तो बोब मारता, दाविदाच्या पुता म्हजी विरमोत पाव. ताका दुसऱ्यांनी बेश्टायलें, वगोच राव म्हळें. तें ताका नालिसायेचें जावंक पावल्लें जावंक पुरो, कित्याक हेर ताका हिणसून आसलें जावंक पुरो. पूण तो चिंता जेजूक भेटचें, जेजू तावन म्हज्या जिवितांत परत जीव जोडचें महत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर जेजू हर एक रितीन ताच्या जिविताची आशा ताका संपूर्ण करता. देखून आमी वाचता फिलिपीकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 आनी 7. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 verses 6 and 7. कसलोच कोंत हुस्को धरी नाकात. कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज हर एक तुमची गरज मागण्यांत आनी उपकारी मनान मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवयेक आटापवंक नजो जाल्लें तें देणें
तवळ आमचे जाणवायन आटोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शबीत राखतले क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शबीत राखतले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. त्या खातीर आमकां कसो लोकांत हुस्को जाय जय म्हाका फाल्यां खावलें करी जय म्हणली कंत हुस्को हांवें धरल्यार मात्र जेजू म्हाका शबीत राखता न्हय गे ना न्ही वय आमच्या जिवितांत हर एक रितीन कसो लोकांत हुस्को आमच्या जिवितांत आसा जय मागण्या विशान भावार्था विशान आनी त्या मागण्या आनी भावार्थाच्या आचरणाद्वारे म्हज्यो सगळ्यो गरजो हांवें देवा समकार दवरी जय न्हय म्हज्यो गरजो पयल्ल्यो म्हजें मागणें पयल्लें म्हजो भावार्थ पयल्लो भारती मामान तें केलें भावार्थ ताजो पयल्लो जेजू विशांत आयकलें काळजांत जगोवन दवरलें पातयेलो भावार्थान जेजू म्हाका बरो करता म्हूण खचीत रितीन वळखलो आनी ताच्या उपरांत जेजू पाशार जाताना ताजी गरज ताणें उसरली ताका बरेंपण लाभलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो सबार रितीने आमची जिणी इस्रायल परजे बरी जाता सगळें देवान दिलां तातूंत संतोष पावचे बदलाक आनीकी चड आपणावचो अभ्यास म्हजे थंय देवाक विधेय जावन जियोंक दिल्लो आदेश इस्रायल परजेनी देगेर दवरलो सबार पावटी आमी देगेक दवरता त्या खातीर देवाक विधेय जावचें चड म्हत्वाचें आमकां जायना त्या खातीर आज तें वळखून त्या प्रमाणें चलिल्लें जिवीत आमी जियोंक जाय आतां सगळ्यांच्या घरांनी वाहनां आसात नवेंत वाहन काण घेता आसतना ताचे नवेच फिचर्स आमकां सडीत आकर्शीत जाता नवीच डिजायन आनी त्या खातीर आमी नवें वाहन काण घेता की सेकंड हँड वाहन काण घेता चडावत आमी वेचें नव्या वाहनाक कित्याक सडीत आकर्शण थंयसर सेकंड हँड व्हेकलाक जर तर पयशे ना जाल्यार मात्र लोक वेता ना जाल्यार आमी सडावत आमचे कडेन आमी अनुकूलवंत जाल्यार नव्या वाहनाक आमी वेता मोगाळ भावन आनी भयणीनो सबार पावटी देव आमकां सेकंड हँड जाला सडीत महत्वाचो तो न्हय उरल्यो संगती पुरो म्हाका नव्यो आकर्शीत जावच्यो आनी सर्व रितीने म्हज्या जिवितांत संतोष दिवच्यो जाल्या त्या खातीर आज देव म्हाका सेकंड हँड जावंक नजो देव म्हाका पयल्लो जाय जय कुर्ड्या बार्तिमेवाक देव पयल्लो जालो ताच्या जिवितांत शारिरीक रितीन तो कश्टोन आसलो जाल्यार भावार्थांत तो थीर आसलो भावार्थांत ताणें ताचें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पवंक निर्धार घेतिल्लो आनी आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें आत्मीक जिवीत कशें आसा नवें वाहन काण घेवच्या बरी सडीत आकर्शीत आसा गी वा सेकंड हँड तें जावंक पावलां त्या खातीर आज हांवें म्हज्या जिवितांत चिंतून पळोवंक जाय बार्तिमेवाच्या जिविता बरी म्हज्या जिवितांत भावार्थ नीज रितीन हांव जियेतांगी वा काले सदांचे म्हणले बरी म्हाका तो दिला त्या खातीर हांव जियोन आसांगी म्हणलें हांवें विचारूंक जाय जेजूची शिकवण बार्तिमेवान केवल हेरांत हांवें आयकल्ली ताच्या जिवितांत ताका ती पळोवंक जावंक ना पूण हेरांत तांणी आयकल्ली तो पातयेता सबार पावटी म्हज्या जिवितांत भावार्थ उसारूंक म्हाका कश्ट भोगल्यार पवित्र पुस्तकांत हांव येवच्या त्या उतरां मारिफात कितलो हांव म्हजो भावार्थ घट करून घेता जेजूचें मिसांव हांवें पळोवंक ना देवान सांगलेलीं उतरां हांवें खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना पूण तें पवित्र पुस्तकांत आसा तें पवित्र महत्वाचें म्हणलें वळखून हांव म्हजी जिणी जियोवन आसांगी भावार्थ घट करतांगी तें हांवें आज विचारूंक जाय देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो देवाचें उतर सदांच आमी आयकता आमचें कान देवाचें उतर आयकोनच्यांत मग्न आसात की संवसाराचें उतर आयकोनच्यांत मग्न आसात
हर एक रितीन आमी आमकांच विचारया मिसाच्या बलिदाना वेळार आयताराची तिनूय वाचपां आमी स्पश्ट रितीन केदाळाय आयकल्ली आहात गी थोड्या फावटी कालन जाता आयताराचें सकाळींचें मीस जाल्यार दनपाराच्या जेवणाचें पुरो मतींत गुंता त्या खातीर आमची वाचपां आमच्या मतींत रिगानान दुसरींच उतरां आमच्या काळजान मनांत रिगतात बार्तिमेवाक त्यो संगती गरजेच्यो न्हय आसल्यो पयलें जेजू विशान जाणा जावचें जेजून केल्ली असर्या नियाळची आनी ताचेर पातयेणी दवरची आनी ताचे उपरांत म्हज्या जिवितांत बरेंपण जोडचें त्या खातीर आज मोगाळ भावना आनी भयणीन आमच्या जिवितांत बार्तिमेवा बरी दाविदाच्या पुता जेजू म्हजेबीर मोत पाव म्हूण हांव उसारूंक सकतां गी जर तर हांव सकतां ताच्या फाटल्यान म्हजी जिणी ताका मानता तसली जाल्ली आसा गी तें आसल्यार मात्र साध्य जाता सबार फावटी आमी म्हणटा आमचें मागणें देव आयकना आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें हर एक रितीन आपल्या जिवितांत जेजू विशांत शिकोवन आयकल्लो बार्तिमेव जेजू तेणें पाशार जाता म्हूण कळटा आसतना निरंतरी आपल्या जिवितांत जी येयल्लें तो उसारता आनी त्या दाळा जेजू रावता मोगाळ भावन आनी भयणीनो सदां दीस देवाचें उतर वाचून नियाळन त्या प्रमाणे म्हजी जिणी जियेल्ल्या वेळार जेजूक हांव म्हज्या कश्टांत उलो मारता जेजू रावता आयकता आनी म्हजी गरज तीर्सिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमच्या जिवितांत भावार्थ दृढ करचें गरजेचें त्या भावार्थांत सर्व रितीनी देवाक मानवाची जिणी जियोवचें गरजेचें आयचें दुसरें वाचप हर एक श्रेश्ठ याजक देवाची विंचोवण आनी तातूंत देवाचो सांगात ताका आसा म्हणलें स्पश्ट करता देखून जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक देवान ती पदवी ताका दिल्ली आनी सासनाक तो आमची अस्कत काय समजून खणवळाय दाखयता आनी आमकां बुजवण दिता जिणी बरवशाची करूंक उलो दिता जेन्ना म्हाका जेजूची खरी वळख जाता ताच्या फाटल्यान हांव वेता जेन्ना म्हाका जेजूची खरी वळख जाता त्या दाळा जेजू फाटल्यान हांव वेता बार्तिमेवाक जेजूची खरी वळख जाल्ली त्या खातीर दिश्ट मेळटा आसतना म्हाका दिश्ट मेळ्ळी हांव संतोश बरे रितीन म्हजी संवसारी जिणी जियेता म्हूण तो दुसऱ्या कडेन वचूंक ना जेजूचो पाटलाव करून तो गेलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेन्ना म्हाका जेजूची खरी वळख जाता जेजूचो पाटलाव खरेपणी हांवें करूंक जाय ताची उतरां म्हाका मात्र स्वादीक जातात आनी ताचो सांगात बरवशाचो जाता त्या खातीर म्हणण्याचो ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 2:22 म्हणसर Proverbs chapter 4 verses 20 to 22 म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्याक कान दी म्हज्या सांगण्यांक कान दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका तुज्या काळजा भितर ती दवर तुज्या काळजा भितर ती दवर कित्याक जांकां ती मेळटात कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत तांकां ती जिवीत तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी म्हणण्याच्या ग्रंथांत एका बापायन पुताक सांगची उतरां ही थंयसर विवारसिल्यांत म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक कान दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका तुज्या काळजा भितर ती दवर कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी आज देव म्हाका आनी तुमकां हिंच उतरां सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हज्या उतरांक कान दी म्हज्या सांगण्यांक कान दी जें कितें उतर हांव सांगता तें तुका जिवीत तुजी भलायकी हर एक रितीन तुजी जिणी नंदन करता ती उतरां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या कणवळ्या देवातय आमची दिश्ट कंसोवया काकुळतीची दिश्ट कुरड्या बार्तिमेवाचेर जेजून कंसयली
ताचो भावार्थ वर्णिलो आनी त्या भावार्थाक फावत असले इनाम ती दिश्ट ताका दिली आनी भर्तिमेवान ताचो पाटलाव केलो. तशेंच आमच्या जिवितांत जेजूचो खरेपणी मोग करून भावार्थांत दृढ जावन आमच्या सकत कांय उणेपणान ताची सकत आपणाक विचारलेल्या वेळार जेजू आमकां फावो करता ती सकत आमी जोडया आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सत मानता, सर्ववेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला, देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपजल्लो खरो देव. तो देवात हांव जल्माला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाता खाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता उन्नीत जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमच्या गरजांक पावता म्हणलें भावार्थान आमी पाती येता. हर एक रितीन तो आमचे संगी आमच्या गरजांनी आसा. त्याच भावार्थान आयची आमची मागणी त्या देवा मुखार दवरया. सर्गीच्या बापा, आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयणीक, लायक मुखेल्यांक, आत्मीक दृश्टेन भर आनी तांचो गवळीक वाव तुज्या कृपेन सबय म्हण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बवरी एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमी आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवंक आनी आमचें जिवीत पेल्याच्या बऱ्याक समर्पूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी देवाक आमी समर्पिया. मुखल्या दिसांनी जावंक आसच्यो रेतीऱ्यो आनी गोंयांत आतां चलून आसची रेतीर हर एक रितीन देवाचो अनुभव जोडच्याक लोकांक फावो जावं दी म्हूण ह्या वेळा आमी मागया. सर्गीच्या आमच्या मोगाळ्या बापा, आमी उसारलेली सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. तुजेर आदारीत जावन तुका भावार्थान स्विकार कर. आमची जिणी तुका मानता तसली जावन जियोंक आमकां कृपा लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. आमेन. उण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका, चिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. महिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळायन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय, की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सोवें तुका मानतले तेंच आमचे सेवेन तुका मानोंक, पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पबीर दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या वगडा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काल सिंतले पियेता. तितले पावटीन तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमी सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन येवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजबटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर आमचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मोचें आशेवन आसा, काळीज मोचें लालेवन आसा. ये जेजू सेवच्या तुका ये बेगी भोगतांत येण्यान तुज्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळाशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार
चिडयेच्या सुरतीसानी सोन्याच्या त्या मेघानी चमका तो लोहा गायनानी चिडयेच्या सोतीसानी सोन्याच्या त्या मेघानी